तो घरांसून बाहेर गेलो 4 दीस झाले, पूण पुलिशेन 4 दिसासून अजून कांयच करूंक ना. आणि आता ज्या वक्तार आम्ही मोर्चा घेऊन येलो त्या वक्तार पुलीस ह्या झालं. आता महाराष्ट्रान त्यांच्यानी सगळ्यांनी इन्फॉर्म करूंक जाय. जर गोंयाची गाडी महाराष्ट्रान भोंवता हेंच्यांनी इन्फॉर्मच करूंक ना, ते धरतले कशें. म्हाका आता म्हाका सांग, हे हयसर आडये रावतात हेचे आनी आमकां लोकांक त्रास करतात. आणि ही जी केस 4 दीस जाले, जर ते व्हडले MLA हे नासतले असले पुलीस त्यांच्या फाटसून. आयज गरीबाची अशी परिस्थिती आहे पुलीस स्टेशनाची. आम्ही आता 4 दीस जाले आमच्या पोटात वत ना. आमचो भाव तो हे जर त्यांच्या कोणाचे जर असलेले जाल्यार ते धांवतले असले रोखडो सोडून सादी तांकां टू व्हिलर मेळना. तांकां हे पोलीस आसा ते 2 व्हिलर मेळना. आतां केपें अख्खे वाटेक पोलीस आसा सगळ्यांक आडोवपाक. कोण मणी सोडून ना 2 व्हिलर मेळना तांकां सादी. काल ताका आमची गाडी नरसोबाच्या वाडी ती कोल्हापूर सगळी कव्हर करून आता पंढरपूर वता. आम्ही गाडी बसवता पोलीस वगी आसा. आम्ही क्वेश्चन केला पयलो की तुझो CDR रिपोर्ट पावला काय. तो म्हणटा तेंच्यांनी धाडूंक ना. एक्च्युली हेंच्यांनी नॉर्थ SP कडेन फॉलोअप करा. तो CDR रिपोर्ट ना. दुसरे आजरा जे आसा पळय त्या एरियेक तो गेला थंय फुटेज दिसता. पूण तेका आमी हे केली रिक्वेस्ट त्या पुलीस स्टेशनान आमचे कोण कोण हे केल्ले तेंच्यांनी सांगले फुटेज आमी दिवंक शकना. हेंचो रिपोर्ट येवपाक जाय. हेंचो रिपोर्ट ना. आयज 4-5 दीस जाले तेंचे कांय फॉलोअप ना. ते आतां सांगतात आता आमी टीम धाडटा तुमकां जाल्यार तुमी वांगडा या. हे कितें हे आन्सर. तेंच्या रिलेटिव्हाच्या कॉन्टॅक्टान आसा. कॉन्टॅक्टान आसा म्हणजे ते रिलेटिव्ह बाबडे फोन करताले फॉलोअप करताले. खंय पावले कितें हेंचो विशय वेगळो. पण हे सांगतना हेंचे स्टायल सांगपाची वेगळी आसा. तुमच्याकडे कितें रिलेटिव्हाच्या जे कॉन्टॅक्टान आसा ते सांगतात तशें न्हू. त्यांना लोकांनी बोलाव केला त्यांना तो सांगता आमची टीम धाडटा म्हणून. अरे पण 4 दीस जाले तुम्ही केल्यात कितें. आता एक खुणी मारलो जाल्यार 24 वरां भितर तुम्ही धरतात. ड्रग्साची केस पासून तुम्ही 24 वरां भितर खिगडे हैदराबाद राजस्थान तिकडे वचून घेऊन येतात. जाल्यार हो भुरगो एक गोंयची रजिस्ट्रेशन जाल्ली गाडी तुमकां जर मेळना आनी तुमकां 4 दिसांनी रिपोर्टूय ना जाल्यार तुम्ही गोंय हांगेले महानगराचे पुलीस स्टेशन करता तरी कितें. कोणाच्या दबावान काम घेतात तुम्ही ते तरी आमकां कळोवंक जाय. नाल्यार तुमकां आमदाराचो थंय भाव जावो ते तरी आमकां कळोवंक जाय. जो मनीस आतां भुरगो काजारी जातलो तो भुरगो आहा ताका तेजी भाव भयणात जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनार गेल्यार 4 दीस तुका लागता इन्क्वायरी करपाक. महाराष्ट्रान कितें कोलमाल जाल्यार ते सांगतात कितें आमचे हे ना म्हणून कांयच रिपोर्ट येवंक ना. जे जमल्यात ते आम्ही हांगा पुलीस स्टेशनाचेर PIक मेळपाक येयल्ले. जो प्रदीप माजी आमचो एक जो आमचो फ्रेंड आमचो भाव आयज तेची फॅमिली सगळी आणि आमचे सगळे गांवचे लोक हरमलचे असे आम्ही सगळे जाण आयज मेळपाक गेले तेन्ना PI आमकां मेळोंक ना. तेचो PSI जो आसा तेणी आमकां एप्रोच जाला आणि त्याचे कडेन जे आमी डिस्कशन केलां आता त्या प्रमाणे तेची फॅमिली आयज सामकी 5 दीस जाले रडोवन काडटा. आयज त्या भाशेन तेचे सगळे आयज शेजारी जो आमी गांवचे लोक आमचे सगळे जाण आयज लोक वचून गावता त्या वाटेन आयज सगळे सोदून येतात. कोणाक तो आंबोली दिसलो, कोणाक तो चंदगड दिसलो, हाजरा दिसलो. अशा पद्दतीन सगळे वचून तेंच्यांनी आयज सोदून ताका ट्राय केली. जाल्यार ज्या टायमार ते आयज थंय पावले तेचे फ्रेंड सर्कल सगळे जावं फॅमिली त्या टायमाचेर तांकां आयज अशें सांगलें की आमी फुटेज दाखोवंक शकना. हे जे कितें आसा ते तुम्ही आमकां पुलिशेचो तुमच्या रिपोर्ट येवपाक जाय त्याच्या उपरांतूच आमी दाखोवंक शकता. नाजाल्यार आमी तुमकां दिवंक शकना दाखोवंक शकना. ताका आयज 4-5 दीस जाले ताका आमी हांगासर जेन्ना कॉन्टॅक्ट केले तांकां तेंच्यांनी सांगलें आमकां आमच्या PSI की ऑलरेडी आमचें हें जावंक ना. तुमच्या कडेन जाय जाल्यार आमचो एक पुलीस धाडटा थंय सोदपाक. कळ्ळें. हेचो अर्थ तेंच्यांनी आयज 4-5 दीस कांयच केलें ना असो तेचेर धाडटा. तांकां विचारलें CDR रिपोर्ट येयला ते म्हणटात ना तेंच्यांनी धाडूंक ना. एक्च्युअली तेंच्यांनी फॉलोअप करप तो नॉर्थ SP कडेन आनी तो घेवप. तो काल येवपाचो आसलो कालूय ना म्हणटकीर तें जालें. पण आतां जे कितें आसा पळय तपासा बद्दल तेच्या ते आमी सॅटिस्फाय ना. आमचे सगळे जाण बेजार जाल्ले आसात. तेन्ना सगळ्यांनी आतां अशें आमी ठरयल्लें आसा तेंचे कडेन जे कितें डिस्कशन करूंक जाय तें आमी केलां आनी तांकां आमी निमाणें हात वॉर्निंग दिता की आयज 24 वरां भितर तेंच्यांनी ताका सोदून हाडचो. ना जाल्यार हेचे फुडलें डिसिजन आमी घेतलें आनी सगळे जाण हांगा बसतलीं म्हणून पुलीस स्टेशनार. हे पोलीस स्टेशन बंद मागीर आणि हे पोलीस स्टेशन नाही जाल्यारूच जाता. ही पहिलीच केसी पोलीस पहिली केसी ती ताका सॉल्व जायना जाल्यार एक खेका येवन बसला हांगा. हेंका बरी आव्हान मेळ्ळा आमदारूच जावं घेवन खानात ते आमदाराचो भाव लागता हेका.